Goa Chamber of Commerce and Industry. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ही संस्था, दिस ऑर्गनायझेशन जवळजवळ 114 इयर्स ओल्ड आणि जवळजवळ आमच्यो 17 कमिटी आसा, 17 कमिटीज, वेगवेगळ्यो कमिटी आसा. तातूंत भितर लॉजिस्टीक कमिटी आसा आनी त्या लॉजिस्टीक कमिटीचो हांव चेअरमॅन. आय थँक्स टू माय प्रेसिडेंट मिस्टर राल्फ डिसोजा हू हॅव नॉमिनेटेड मी एज अ चेअरमॅन. आणि रिसेंटली आमी वेरियस लॉजिस्टीक कनेक्टेड ज्यो एक्टिविटी आसा, मागीर ते रोड आसो, मागीर ते इनलँड वॉटरवेज आसो, देन मागीर रेल्वे आसो किंवा एअरपोर्ट आसो, कार्गो हँडलिंग, ह्या सगळ्यात ज्यो लॉजिस्टीक गजाली आसा त्या गजालीचे अपग्रेडेशन कशें करप, ताका वास्तविकता सरकारा कडल्यान कितें बेनिफीट मेळपाक जाय, कितें करपाक जाय, हें सगळं करपा खातीर दीस द वी टेक इंट्रस्ट ऑफ लॉजिस्टीक कमिटी. आणि लॉजिस्टीक कमिटी कडेन आमचे कडेन सगळ्या क्षेत्रांतले मनीस आसात. डबलिंग ऑफ रेल, सो डबलिंग ऑफ रेल हांव चड डिस्कशन करूंक ना, कारण द मॅटर इज इन द कोर्ट. नंबर 2, वास्को रेल्वे स्टेशन हांवें सजेस्ट केलें की बेस्ड ऑन हुबळीचें रेल्वे स्टेशन पळयलें जाल्यार अपग्रेडेशन करून एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेल्वे स्टेशन जाल्यार ऑल द प्लॅटफॉर्म, जवळजवळ 7 ते 8 प्लॅटफॉर्म आसात. बोगी आमी एअरपोर्टाचेर कशो व्हडलो एअरपोर्ट आसलो जाल्यार बोगी आसता आनी बोगींतल्यान लोकांक सिनियर सिटीजन म्हण, हँडिकॅपवाले म्हण आनी कोण आसा तांकां सुविधा दिवपा खातीर पावयता. तशा पद्दतीच्यो फर्स्ट टायम रेल्वे स्टेशनाचेर बोगी केल्ल्यो आसा, सो दॅट एनी प्लॅटफॉर्म इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू वॉक डावन, सो दॅट त्या बोगीन पावयले वता. देन एकोमोडेशन फॉर रावपाची रातची सोय आसा ती हुबळीर केल्ली आसा. सो बेस्ड ऑन दॅट वास्कोचें रेल्वे स्टेशन म्हण किंवा आमचे दाबोलीम एक रेल्वे स्टेशन आसा वीच इज इन द पॅथेटीक कंडिशन. आय हॅव पर्सनली इन्स्पेक्टेड, तांच्या नजरेक घालून दिल्या. सो बोथ दीस रेल्वे स्टेशन प्रायोरिटी बेसिसचेर आपण अपग्रेडेशन करपा खातीर घेता म्हणून सांगलें. दुसरें, आय बिंग इन फॉरेन बिझनेस कम्युनिटी, I have suggested, see, there is जिंदाल अँड अडानी, तांचो कोल हो चालूच आसा आणि कोल येता आसतना ते रेक्स येतात, वॅगन येतात, त्या वॅगनांतल्यान येता आसतना एमटी येतात आणि वता आसतना लोडेर वता. सो प्रेझेंटली कर्नाटका हॅज, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हॅज लिफ्टेड द बॅन एक्सपोर्ट ऑन आयर्न ओर. सो एक गोंयकाराक, गोंयच्या ट्रेडरांक म्हण किंवा ज्यो कोण बार्ज इंडस्ट्री म्हण, ट्रक इंडस्ट्री म्हण, तांकां एक धंदो मेळपा खातीर एक बेनिफीट जावचें. जर फाल्यां सकाळी कर्नाटकांतल्यान कार्गो त्या वॅगनांतल्यान सावड्ड्या आयलो जाल्यार इट कॅन कम फ्रॉम बाय बार्जीस टू मार्मुगांव पोर्ट अँड कॅन एक्सपोर्ट. देन दे आस ना, आतां सद्या रिलक्टन आसात कारण एक्सपोर्ट ड्युटी ही वाडयल्ली आसा. बट चेंबर ऑफ कॉमर्स हॅज ऑलरेडी मेड अ रिप्रेझेंटेशन टू द स्टेट गव्हर्मेंट as well as ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर मॅडम निर्मला सीतारामन की ती एक्सपोर्ट ड्युटी रिड्यूस करची. आणि आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरांनी प्रॉमीस केल्या, अर्थमंत्र्यांनी प्रॉमीस केल्या की आमी करता म्हणून. त्या गजालीचेरय डिस्कशन जालें. देन गतीशक्तीचेर थोड्योश्यो गजाली डिस्कस जाल्यो. इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू टेक अ प्रोजेक्ट टू डू इट ऑन द PPP मॉडेल which he can contribute, then railway can help him for on giving an infrastructure, अशा पद्धतीचे झाले. देन सेकंड आणि एक आम्ही डिस्कस केले की आत्मनिर्भर भारत. जवळजवळ हुबळी डिव्हिजनामध्ये 71 रेल्वे स्टेशन असतात. त्या 71 रेल्वे स्टेशनाचेर 1 शॉप ॲट 1 स्टेशन अशी म्हणून एक स्कीम आसा. आणि ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सगळ्या क्षेत्राचेर, श्री नरेंद्र मोदी सगळ्या क्षेत्राचेर वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी आसा. त्या स्किमीचे अवेअरनेस जावचे, त्या स्किमीची जागृताय जावची आणि आमी म्हणटा आत्मनिर्भर भारत प्रमाणे 1 शॉप ॲट 1 स्टेशन अशी तेंच्यांनी चालू केल्ली आसा. तो एका स्टेशनाचेर सध्या चालू केल्या. आय हॅव प्रपोज लेट अस हॅव 1 शॉप. जो कोण स्वतः आपले ॲक्टिव्हिटीज तयार करू शकता, स्वतः विणकाम करू शकता, स्वतः कपडे तयार करू शकता, स्वतः खंयचे आणि कितें करू शकता आणि आपण स्वतः तयार केल्ले जे मटेरियल आसा, सामान आसा, ते विकून ताचेर तो उदरनिर्वाह करू शकता. सो दॅट ही कॉल्स एट एन आत्मनिर्भर भारत. म्हणजे तो आत्मनिर्भर जालो, स्वावलंबी जालो, स्वतःच्या हेचेर काम करपी जालो. अशा पद्धतीचे जे उद्योग जे आसात ते रेल्वे आर coming forward to help the industry, to help as an individual. Secondly,
आफ्टर दाबोलीम अपग्रेडेशन केल्या उपरांत लोकल जी ट्रेन वता ते आमी रिक्वेस्ट केल्या तांकां की लोकल ट्रेन म्हणजे लोकल ट्रेन नीड अप टू कोलेम, जे कोण कोलेमच्यान मडगांव येतात, वास्को येतात, पणजे वतात आणि आपल्या कामाचेर वतात, सो तांकां तांचे जे टायमींग चेंजीस कितें आसा ते डिमांड करून आमी ते चेंज करून घेवपाचो प्रयत्न करपाचो आसा. अशा पद्दतीचे बिझनेस, लोकांचें काम आणि सरकाराक मदत करपाक जाय. डॉक्टर प्रमोद सावंत, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, अंडर द ऑल दीज स्किम्स, म्हणजे ते रोड्स असो, देन रोड असो, एअरपोर्ट असो, रेल्वे असो किंवा इनलँड वॉटर असो, वॉटर ट्रान्सपोर्ट असो, खंयच्या ट्रान्सपोर्टांतल्यान, लॉजिस्टिकांतल्यान कोणाक कसो फायदो मेळटा, त्या फायद्यांतल्यान दुसऱ्याक कशें एम्प्लॉयमेंट दिवंक शकता, त्या फायद्यांतल्यान सामान्यांतल्या सामान्य मनशा कडेन कशें ती स्कीम पावंक शकता, ह्यो सगळ्यो सरकारी यंत्रणेचेर गरज आसा.